कार्मेल किरणाच्या सर प्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम। आज आमच्या संगात आसा टीचर गीता जुडित सल्डाना। तुमकां समय सांगत तशे प्रमाणे थोड्या तेंपा आदीं तिचो एक व्हिडिओ सगळ्यांनी व्हायरल जाल्लो आनी त्या व्हिडिओंत बिहारच्या थोड्या भुरग्यांक तिणें तिचे इस्कॉलांत आपोवन हाडन तांकां शिकोवचे सवे तांचे सुमार गरजांक ती पावल्ली। तर ह्या एका टिचरीचो संदर्शन खाण्याचे भाग म्हाका आज मेळ्ळा आसतना पयल्यान पयलें सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आनी आमच्या कार्मेल किरण टीमा तर्फेन आमच्या टिचरीक हांव ह्या सेक्शनाक स्वागत म्हणटा। थँक्यू। गीता टीचर कशे आसात? हांव बरी आहा देवाच्या बेसावान। आता इल्ली रजा चलते तामणां दिसता न्ही? कालतान रजा। तशें तुमकां फायनली तुमी एक म्हज्या हाताक मेळ्ळात की तामणां सुमार दिसा आदी हांवें तुमकां फोन केल्ले एक एज म्हणून पूण तुमी म्हणाले तुमकां आतां इस्कॉलाचो टायमा वेळार तुमकां टायम मेळना हांगासर येवंक म्हणून पण फायनली तुमी येवन हांगासर पावल्यात। तर पयल्यान पयलें टीचर तुमची हांवें व्हिडिओ थोड्या दिसा आदी पळयलो त्या बिहारच्या थोड्या भुरग्यांक तुमी आपोवन हाडन त्या भुरग्यांक तुमची इस्कॉलांत तुमी दवरन तांकां सांगता शिकपा सांगता सुमारश्यो वस्तू तुमच्या हातांत तुमी पयशे घालून त्या भुरग्यांक दिल्यात म्हणून हांवें आयकलें। सो ती हल एक उर्बा म्हळ्यार ह्या एक भुरग्यांक तुमी कैंतां सोदून काडलें ही एक जर्नी तुमची कशी सुरू जाली सांगशात गे आमकां? उर्बा म्हण सुरू करचें जाल्यार हांव म्हजें टिचींग प्रोफेशन स्टार्ट जावन एक 25-30 वर्सां जालें। ह्या 30 वर्सांनी हांवें केल्लें उर्बा इंत कामां। आता इवन एक 4 वर्सांत हांव CRP जावन म्हळ्यार एक ऑफिसर जावन आसलें। त्या दाळाय तितल्यान सुमार एक 10-30 भुरग्यांक हांवें ड्रॉप आवट जाल्ल्या भुरग्यांक परत इस्कॉलाक सेरसिलां। तातूंत एक 2 भुरग्यांनी लास्ट इयर SLC कंप्लीट केलां। तातूंत एक भुरगें 8th पास जावन घरांत आसलें कोरोनाच्या वेळार वचोंक ना ताच्या पाटीक पडोवन कशेंय ताणें एक SLC जावंक केलां आनी एक चरको भुरगो अशें तिंत म्हणणें दुसरी मस्त भुरग्यांक आसा पळय 10-30 भुरग्यांक एक फाटल्या 2-3 वर्सांनी हांवें तांकां शिकाप केलां। तशें आसतना म्हाका एक वर्ग जाले ह्या इस्कॉलाक ह्या सरकारी हिरिया प्राथमीक शाळे बोळार वेस्ट म्हणून त्या इस्कॉलाक गेले त्या म्हयन्यांत ऑगस्टांत वर्ग जालें पूण ऑगस्टांत म्हाका कामाक ताका जॉयन जावना म्हळ्यार म्हजें CRPचें काम बाकी आसलें तें प्रतिभा कारंजी करूंक आसलें जाल्यार हांवें सप्टेंबरांत हांवें जॉयन जाल्ल्या वेळार त्या दाळा थंय इस्कॉलाचो संख्य भोव उणो आसलो। तशें म्हणून हांवें कालें केलें म्हजो बिडवीन वेळ म्हणटात म्हजे आफ्टर म्हजी ड्युटी हांवें सगळ्या गल्ल्यांनी म्हळ्यार स्लम एरियांक वचून खंय खंय कालें बस स्टँड आसात खंय रेल्वे स्टेशन आसात खंय पुरा हट्सांत ल्हान गुडचिलांनी आनी खंय खंय पुरा झोपडे पुरा म्हणटात न्ही आमी तर पुरा थंय पुरा वचून हांवें त्या भुरग्यांक सकाळीं वचून तांकां उठयतालीं हांव न्हिदल्ल्या गड्या उठोवन तांच्या आवय बापायक सांगून ह्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडा। ती म्हाका त्या दाडा तितलें कॅर करिनात न्ही मस्त उलयतालीं तशे प्रकार पूण ताचे पाठ सोडून हांवें तशें म्हणून एक मस्त ही बेगर्स भुरगीं आनी तशें म्हणून तशें ती थोडी सुकली म्हज्या हातांत कित्याक म्हळ्यार बेगर्स आज हांगा आसात फाल्यां आनी एक गांवांत नेंगे तशें म्हूण आनी एका कडेन येताना म्हाका दाख्यार मसली धरची मसली कटिंगाची ती आनी एका कडेन मसली कटिंगाची अशी एक मनशां मेळ्ळी म्हाका तांची भुरगीं तांणी हट्सांत ल्हान घरांनी ती आसात भारी एक गाणीचो गांव तो सुम्या हांव एक 3 दीस जेवंकूच ना म्हणल्यार बरें म्हणत तितलें कांटाळो त्या पुरा जाग्याक वचून हांवें तांच्या पेरंट्सांक पुरा सांगून तांचे कडेन कन्विनियंट करून तेणी म्हाका कांय मोल दिनातल्या वेळार तांच्या धन्या कडेन उलोवन तांच्या धन्याक एक अवेरनेस दिलें म्हळ्यार इतल्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या हातांत आसा तूं हें त्या भुरग्यांचें जिवीत पाड करूंक जायना फाल्यां सकाळीं तुजीं भुरगीं हांव इतल्या बरें इस्कॉल येता म्हणटा तांचें भुरग्यांचें कशें देखून तांकां हांव शिकयतां तुवें म्हज्या सांगाता सहकार दिजे त्या भुरग्यांक एडमिशन करूंक तुवें तांकां धाडिचें आनीक 1 घंट्याची हांव दितालें तांकां दिली 1 घंटे ऑफ विथ पे ते धाडा ती आयली खुशेन नाजाल्यार पेमेंट कट जाता भारी खुशी पूण हाच्या फाटल्यान मस्त कावन्सिलींग केलां हांवें मस्त तांच्या फाटल्यान मस्त दिसाचो वावर आसा तो पुरो वट्टो सांगूंक जायना म्हाका आतां पुरा सांग परत्याक बघता हय तशें म्हणून तें जाल्या उपरांत ती आयली एक हांव त्या आदी 7 वरार इस्कॉलांत कित्याक म्हळ्यार तांकां 8 वरार काम स्टार्ट खंय देखून ती मागीर 8:30 जाताना एक बॅच आयलें मागीर एक 11:30 जाताना आनी एक बॅच आयलें सगळें इस्कॉल आनी प्रिमायसेस इतली घाणगी
म्हळ्यार ती तितली मनशां ते केशे वय, मासलेचे पाप बिरमत इलिटरेट भुरगे लोक तो बिरमत कांय करूंक जायना पूण ती आयिल्लें व्हड म्हाका आनीक आमच्या ऑफिसरां पुरो आयिल्लीं तोंडाक अशें हात धरून येतात चड म्हजेड उलयनात गीता कोणा काडलाय तुवें कोणा काडलाय म्हणटाली एक पाटीन धांवताली भितर येनातली तितलें एक आसलें मागीर आतां त्या भुरग्यांक पुरा हें केलें नितळ जावन आसात पूण म्हाका एक चॅलेंज जालें कित्याक म्हण सांगल्यार हांव ल्हानपणांतल्यान मस्त दुबळी गायची जिणी आमची तशें आसतना म्हणजे आवय बापूय दुबळी आसतना म्हाका एक शिकाचें म्हण मस्त आशा ते दाळा 10th मुशेर शिकोवंक कश्ट ते दाळा हांवें घरा घरांनी पेपरांक घालन न्यूज पेपरांक घालन एक इजय मार्केट एक उरवातावन हांव उरवाची मार्केट वाळच्यो भाजी माथ्यार दोन ल्हान एक 6th 7th ते दाळा हांव पुरा ते विकून तांतू आयिल्ले पयशे वट्ट करून घरां घरांनी पेपरांक घालन घरां घरांनी त्याचे पयशे 20 रुपये मेळटाले म्हाका ओके म्हयन्याक नाही पर डे मेळटाले ओके 600 रुपीज मेळटाले ते पेपराचे ते वट्ट करून हांवें तांचो युनिफॉर्म म्हणजे बुक्स आनी फीज बांदचे पर आसले तशें म्हळ्यार तुमी कश्टांची जिणी पळयल्या जाल्ल्यान तशें जाल्ल्यान कोणाक शिकपाचे व्हॅल्यू म्हळ्यार तांकां शिकपा विशयान गोत्तू ना कोणाक इस्कलाक येवंक साथ दिना जाल्यार भुरग्यांची दूख तुमकां कळटा कित्याक म्हणल्यार तुमकां शिकाचें म्हणल्यार उर्बा आसलें त्यात उर्बेन कोण ती भुरगीं आसात तांकां सांगाताक घालना तांकां आपोवन हाडना तांचे शिकपाक मात्र न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हणलें ती मस्त त्या एक नितळाय नातले एका सुवातेर आसली तांकां दिसकला काडून तुमी एक त्या नितळाय विशयान ते सांगतना तांची जीण ही एक रुपीत करचे तरी एक चॅलेंज तुमी काण गेला म्हणटा आसतना कित्याक चडावत म्हणचे आसा गव्हर्मेंट इस्काल न्हय गे सगळे गव्हर्मेंटांतून मेळटा तशें जाल्ल्यान कोणाय कडेन काल्याक मागाजानी पुरा म्हण सांगून पूण गव्हर्मेंटांतून मेळटा म्हण सांगून पेपरांनी न्यूज पेपरांनी घालता जाल्यार आमी रियालिटी पळोवंक गेल्यार दुसऱ्यांत आसता तर तुमी त्या भुरग्यांक आपोवन हाडटा आसतना कसले पुरा चॅलेंजीस फेस केले त्या भुरग्यांक इस्कलांत आपोवन हाडिचे जाल्यार म्हणून तांकां एक युनिफॉर्म जायचे तांकां बॅगां जायचे तांकां उरल्यो सवलत्योय तांकां तुमी दिवचे पडटात आनीक वर्साच्या मोद्यांक तांकां सर्वयले म्हणटा आसतना कित्याक म्हळ्यार चडावत गव्हर्मेंटांतून मेळचे वर्साच्या सुरवेर मेळटा मोदे अशें जॉयन जाल्यांक मेळना तर त्या भुरग्यांक तुमी असले पुरो फॅसिलिटी दिवचे जाल्यार तुमी काडले कश्ट कितले तेजे विशीं आमकां सांगतात की मॅडम पळय कश्ट मस्त काडले मॅम आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसात म्हाका त्या भुरग्यांक एक पेन्सिल नातली एक पेन नातले एक कित्याक म्हळ्यार 1st to 7th भुरगीं आसात 52 भुरगीं मेळ्ळी कांय नातले ते दाळा हांवें ते एक बूक हाडले इल्लेशे बूक हाडून बरोवंक दिले पेन्सिल्यो पुरो हाडून दिल्यो म्हज्या नवऱ्यान एक 50 स्लेट्यो हाडून दिल्यो मागीर म्हज्या कुटुंबाच्यांनी पुरो सांगिल्ल्या वेळार बुक्स ते पुरो इल्ले तांणी पुरो हाडून दिले पूण आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसात हांव कांय थंय फॅसिलिटी म्हळ्यार बुक्स आनी भुरग्यांक जाय जाल्यार कांय ना कित्याक तांचे आवय बापाय हाडचे तले स्थितीर नात पळय काले हांवें सगळं भुरग्यांक आनी हांवें कांय दिवचें न्ही तांकां इतले पुरो आतां जायचे इतले पुरो निड्स आसा हांव कालें करूं म्हणून म्हाका मस्त हांव डेस्परेट जाली आनी हांवें कालें करचें म्हूण कळना हांवें एक दिमी घाली हांवें दनपार एक 2 वरां इस्काल घरा त्या दीस दुसऱ्या दिसा रजा आसली आनी जेजू कडेन हात वयर करून मागलें सुमी म्हाका तुवें इतल्या भुरग्यांचें फ्युचर म्हजे कडेन दिलां तांचे इतले बेजीक निड्स आसात हांव कालें करूं म्हाका म्हजे कडेन मस्त पयशे ना तांकां सकट दिवं तुवें म्हाका वाट दाखयचे सगळ्यांच्या दानींच्या काळजान तुवें उलयचें आनी तांकां कसली गरज आसा तुवें दिवचें त्या भुरग्यांचो रसनार आनी पोसनार तूं म्हाका आज त्या भुरग्यांक दिलां जाल्यार तुवें दुसरें कोणी न्ही आज म्हाका इतलें धैर्य दिवन त्या भुरग्यांक हांवें हाडलां तुज्या नांवान हाडलां त्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक हांव वदाडटां वय पूण ताका बेजीक निड्स दिवंक म्हजे हांव कांय म्हाका साध्य ना म्हणून हांव मस्त दिमी घालून रडिल्ल्या वेळार हात वयर घालून म्हाका एक ताळो आयकलो तुजे सांगात हांव आसा म्हणून चिजून ते म्हणलें उतार म्हाका मस्त एक धैर्यादीक जालें आनीक हांव मस्त खुशी जाली म्हाका तुजे सांगात खंडीत म्हजो रसनार म्हजो सोमी आसा ताच्या उपरांत दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा एकलो माध्यम असो आयलो मॅम एकलो येवन म्हणालो ताका खबर मेळ्ळी की हांगा एक इस्काल जाला अशें एक बंद म्हळ्यार बंद न्ही ओपन आसलें पूण 5 भुरगीं आसलीं आज इतलीं भुरगीं आयल्यान म्हण तो ताचे हें काले व्हिडिओचे पुरो खाण घेवन आयलो आनीक ताणें येवन म्हजे कडेन इंटरव्यू काडिल्ले आनी तें पुरा भुरग्यांक पुरो दाखयलें ताणें पुरा सगळ्या संवसाराक ते विशय गेली ताच्या उपरांत उरलीं पुरा जायत्या माध्यमाची आयली जायते नॅशनल टीव्हीची ती पुरा आनी पेपराची आयली आनी सगळ्यांनी एक विशय सगळ्यांनी प्रसार जालो तशें जाल्यार मस्त जाणां विजिटर्स येतात आनी अशें प्रकार तशें
चलता ओके आता हांवें मुखार तुमकां सवाल दिवपाचें जाल्यार सडावत गव्हर्मेंट इस्कॉल कित्याक तुमची एक गव्हर्मेंट इस्कॉल बोळारचे आता गव्हर्मेंट इस्कॉल म्हणटाना सडावत सकडी फॅसिलिटी गव्हर्मेंटातून येता म्हणून सांगतात मॅम हें कितलें आसत हाचे विशयान तुमी इल्लें सांगतात गे म्हाका म्हणजे थोडे पुटी हांवें आयकलां गव्हर्मेंट खाली आतां हें स्कीम आसा म्हणल्यार तांती दितात दूध दितात हे प्रमाण सांगतात भुरग्यांक युनिफॉर्म तें बरें दिता म्हणून सांगून हें कशें वर्क जाता मॅम हें सतगी सकट दिता गी वय गव्हर्मेंट दिता म्हळ्यार काय लागू तें भुरग्यांक सकाळी आयिल्ल्या कुडले दूध पयलें आतां तें दूध पियेना ताका एक रागी माल्ट करून दिवंक आतां नवें आयलां तें त्याच्या बद्दल दनपारां जेवण बिस्यूट आसा त्या बिस्यूटांत तांकां तांतयां येतात पयलीं हप्त्यान 2 दीस आसलीं तांतयां आतां एक पोर्तान आनी एक अजीत प्रेमजीचे एक जावन हप्त्यांत 4-5 दीस येवंक आनी आतां तांतयां आतां जालें आतां नवें स्कीम पोर्तान 25 तारखेर आयलां ताचे उपरांत गव्हर्मेंट इस्कॉलांत भुरग्यांक फीज ना ताचे उपरांत तांकां काले वर्साक एक पटी तांकां युनिफॉर्म मेळटा युनिफॉर्म म्हळ्यार स्टिच केल्ले न्ही अशें मटेरियल दितात ते मागीर तांणी ते शिवयचे ताचे उपरांत बुक्स फ्री दितात बुक्स म्हळ्यार टेक्स्ट बुक नोट्स ना टेक्स्ट बुक फ्री दितात आनी फीज ना आनी इस्कॉलाक गव्हर्मेंट इस्कॉल म्हणटा बिल्डींग आसता पळय आसता तशें आनी टिचरांक गव्हर्मेंटाचे असतात तितल्यान पूण एक काले म्हळ्यार हर एक क्लासीक एक टिचर म्हणून ना आतां आमचे आतां ह्या इस्कॉलांत आतां आमच्यांत 1 to 7th भुरगीं आसात 52 आमी आतां दोगांत टिचरां ओके 1 to 7th दोगांत आमकां टिचरांची गरज आसा गव्हर्मेंटान दिता म्हूण सांगलां ते मुटल्या वर्सा कांय दितात पण ह्या वर्सा आतां शिकोवंक आमकां इल्लेशे कश्ट मारतात 1 to 7 ते ह्या भुरग्यांक मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार तांकां हिंदीची भुरगीं बिहाराची भुरगीं हिंदी हांकां कन्नडा इंग्लीश हिंदी एक सोडल्यार दुसरी खंयचीच भास येना तांकां हांवें कन्नडान ती सांगचे आनी हिंदीन ती सांगचे पूण अर्थ कणकान घेतात मस्त हुशारात भुरगीं देखून तांकां 2 पुटी उलयतना हांगा जीव वयर पंदा जाता आमचो आनी भुरगीं मस्त पोखरी आहात कित्याक म्हळ्यार येदो म्हणसर आतां तातूंत 6 वर्सां तावन 14 वर्सां म्हणसर भुरगीं आसात येदो मुशेटीन तांच्यात लोकांत एक बिंदास म्हणल्यार बरी एक स्वतंत्र हक्की स्वच्छंद हक्की म्हणटात पळय तांच्यात त्या गल्ल्यांनी तेने त्या लोळोन त्या मातयेन त्या धुळींत त्या गच्च्यांत गलिजांत आसलीं भुरगीं तांकां आतां एक कुडा भितर 4 वणदी भितर बसून एक कांय पाठां करचें सांगचें म्हणटाना शिकोवंक मस्त आसक्त आसा तांकां बरी भुरगीं पूण कश्ट मारतात तांकां आनी तांचे कडेन आमी मस्त भोव मारचे मस्त सांगचे तांकां मौल्यान सांगचे अशें करनाका अशें कर सांगचे कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुरा भुरगीं आसात न्ही ती बालवाडी येतात थंय तावन ती भुरगीं संस्कृती शिकता इवन म्हजो भुरगो बालवाडी गेल्ल्या वेळार अशें प्लेट धरून गेल्लो खंय ते दाळा तांणी म्हळें गे मुखल्यान सोंप साकू म्हळें गे ओ घरा येवन म्हजे कडेन म्हणटा मम्मी तांणी पुरो सोंप साकू म्हळें काले म्हणटा सोंप साकू म्हळें तांणी तशेंच म्हणटात सोंप साकू म्हणायचे आमी वाडटाना सोंप साकू देखून सोंप साकू न्ही स्वल्प साकू म्हणत पळय ही पुरो संस्कृती आमकां ते धाडटान येता बालवाडी तावन वयता येता तशें म्हणटाना ह्या भुरग्यांक काय हें गेल्यात खंय वचोना न्ही आतांत आयलीं हें तोंड इस्कॉलाचें पळयनातलीं भुरगीं तशें म्हणटा हर एक तांकां सांगचें पडटा आनी हर एक आमकां तिदवणी दिवचें पडटा तांचे कडेन मोगान उलयचें पडटा आनी तांकां मस्त मोग करचें पडटा आनीक कांय जाताना तांच्या म्हणल्यार झगड पडटात पळयतना सगळ्या खानदाना गळी येतात ती ते म्हाका हांवें काल पळयनातल्यो गाडयो येदे देशी भुरगीं म्हणटात अयो हांवें तांच्या पेरंट्सा कडेन विचारचें तो तशें म्हणटा तशें म्हळ्यार काल म्हणटा मॅडम ते कांदाना गळी हडचें म्हळ्यार तांचें कल्चर पळय बाप तल्या भुरग्यांक आनी तितल्या एक अण्ण आनीक नितळाय पाप भुरग्यांक मस्त उणी आसा मातान ती मस्त इम्प्रूव जाल्यांत तांकां एकूच चांगलें आसतालें इस्कॉलाक येवंक वस्तू रानातलीं तांचे कडेन हांवें मागीर म्हज्या पुरा टिचरां कडेन म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन पुरा सांगून पुरो न्ही वस्तुरां पुरा डेली ती पुरो घालून आतां येतात इस्कॉलाक घालूंक वता ती भुरगीं आंगलीं पुरो जंगला व्हड पुरो जातात पळय पूण जाल्यार घालून येतात पाप एक नीटनेसार येतात आतां म्हाका आमच्या कुडयाच्या सौराष्ट्राच्या धन्यान तांची स्थिती पळोवन पेपरार आयिल्लें न्यूजार आयिल्लें पळोवन 2 चुडी युनिफॉर्म दिला कलर्ड युनिफॉर्म दिला आनीक इनर वेर्स दिल्यात चप्पल दिल्यात मस्त खुशी जाली ताका आता हांवें आयकलां परमनंट टीचर कित्याक म्हळ्यार तुमच्या व्हिडिओन हांवें एकडे तुवें सांगचें हांवें आयकलें तातूंत तुमी म्हळें तुमकां ते कबर्ड्स बेंचस आनी बेजीक सवलताय तुमकां कितें जाय ते तुमकां नातले आनी ह्या वेळार तुमी तुमच्या सांबाळांतले पयशे काडून त्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बेंचस आनी तुमी करूंक दिल्यात म्हूण सांगून हाचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात गे टिचर
वय म्हळ्यार ते उण्या बसोवंक आनी परत जायचे न्ही फर्निचर म्हळ्यार गव्हर्मेंट दिता ते तांचे मुखार फंड येवन येताना मुशेर एक कांय जायचे आतां भुरगीं धरणेर बसतात तशें म्हणून तांकां एक ल्हान डेस्क बेंच एक करूंक अशें करून कोणी दानी दितीत म्हणल्यार एका बरोवशार म्हजो सुमी चलयता न्ही म्हणून हांवें एक म्हज्या सांबाळांत एक 20,000 हांवें एडवान्स दिल्यात ताका कित्याक म्हळ्यार तो बेंच करचो मनीस म्हणालो म्हाका रूख आनी काडूंक आसा आतां इल्लें म्हण तुवें कांय दिजें म्हण हांवें दिल्यात तशें मागीर काम जाल्या उपरांत दी मॅडम म्हणालो पाप बरो मनीस तो जायतो म्हणून हांवें केला आतां तें काम जातेत आसा तें जावन आतां तें हाडूंक आसात ताका आतां कोणाची दानीची गरज आसा जेजू कोणाची मोतूच वाडयतलो आनीक काबर्ड्स पुरो आसले काबर्ड्स आनी पयले बेंच डेस्क पुरो आसले मॅम ते काले म्हळ्यार मस्त वर्सां इसकाल चलोवना पळय चलोवना म्हळ्यार 5-7 भुरगीं आसलीं वय 4-5 भुरग्यांक इतले बेंचेस डेस्क आनी फर्निचर्स नाका म्हणून दुसऱ्या इस्कालां परत शिफ्ट केलें ओके थान काय येलें ते कोणाक गरज आसल्यार वचय नाल्यार सुरी येता न्ही बेश्टेन दवरचें न्ही अशें म्हण गेलां तशें आतां हांव आतां हांव अनएक्सपेक्टेड गेल्या त्या म्हयन्यात गेली न्ही आतां ऑल ऑफ सडन जालें पळय हें तशें आतां गरज पडटा तशें आतां तुमी आतां काल जाता म्हूण सांगला तुमी आनी एप्रुवल घालन गव्हर्मेंटान आनी एप्रुवल येवन आनी येताना तेदो मुशेरांक सुमार प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार खातीर तुमी तुमच्याच हातांतले पयशे घालून तांकां करनासत तर आतां हाचें सांग आतां भुरग्यांक आतां इस्कॉलाच्यो वस्तू जाल्यार थोडे पुटी आमच्या गव्हर्मेंटांतून येतात म्हणून जालें पूण त्या भुरग्यांक रावूंक सोमाकट घरान सोमाकट नात बेजीक फेसिलिटीज नात तांकां बॅगां जावन दी तांकां उस्तूर दुसरें उस्तूर समेत तांकां घालूंक ना युनिफॉर्म जाल्यार गव्हर्मेंट दिता पूण घरा घालचे आशिल्ले उस्तूर ना काही तांचे कडेन फेसिलिटीज नात म्हणटाना अहल्यांक तुमी हेल्प करूंक तुमी ट्राय करनासत देखून अहल्याचे तुमी दानीक तुमी मेळूचे खातीर ट्राय करनासत तर तुमी आमच्या लोकांक एक अपील दिवची जाल्यार ह्या मुखार तुमी कितें अपील दिवंक आशेतात मॅडम एपील म्हण सांगल्यार कळटा म्हण चिंता सगळ्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल त्या भुरग्यांक बॅगां जायजे आनीक एकच जोड चप्पल आसा ती थंय घराय घालता ती घालतात वट्ट आनीक म्हज्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक एक जोड आसा युनिफॉर्म एकल्यान पोर दान दिल्लें आतां आनी एक जोड युनिफॉर्म कित्याक म्हळ्यार 10th ऑक्टोबर घालूंक जायना अशें म्हणून आनी एक आमचे इस्कॉलाचे आमचे गव्हर्मेंट इस्कॉलाचे युनिफॉर्म म्हळ्यार हांवें अशें 2 आमकां सौराष्ट्राच्यान कल्लड दिल्लें आसा ताच्या उपरांत उदकाची फेसिलिटी जायचे ताच्या उपरांत बेंच डेस्क पुरो जायचे गॉडरेज काबर्ड्स पुरो जायचे बिस्यूटाचे आमकां दितात ताचे वरव्यो दवरूंक कांय वस्तू पुरो दवरूंक कांय दमकन दवरूंक आमकां बॉक्स सिस्टम तेचे अशें पुरो जायचे ताचे उपरांत टिचींग एड्स पुरो आमकां मस्त जायचे आनीक त्या भुरग्यांक आमकां बिल्डींग ना बिल्डींग म्हळ्यार एकच आसा ते तांचे पयले आसले इस्कॉलाचे अशें म्हणून बिस्यूटाचे आमकां कोठडी बिस्यूट आमी दुसऱ्याचे तांचे इस्कॉलाच्या त्या इस्कॉलाच्या आनी एक बोर्डारचे तांचे सांगतात आमी दोगांय मेळून एकाच ल्हानशा कुडांत आमी कितें दुदून करूंक आसा तांतयां दिवंक आसा जेवण बायलें येता तशें जाल्यार एक बिल्डींग जायची आमकां बिल्डींग आमी गव्हर्मेंटाक बरयलां गव्हर्मेंट आमकां बिस्यूटाचे बिल्डींग दिता पूण तें सँक्शन जावन येता ना ते धाड जालें पूण आमकां क्लासरूम्स शॉर्टेज आसात आमकां ते एक कांय एक जाग्याची वेवस्था जावन एक बिल्डींग कांय कोणी दानीनी सांगाता म्हणून पुराय केलें जाल्यार सरकारा वट्ट सांगाता म्हणून आमचो सरकारी आसा तांचे कडेन उलोवन मेळोवन कोणी मुखार येवन अशें कांय केलें जाल्यार ह्या भुरग्यांक आज आमी आसा मुखार त्या भुरगीं आनी मुखार वट जायचे आनी कितें इस्काल मुखार वसाचे ती भुरग्यांनी मुखार वसाचे 7th जाल्यार उपरांत आनी 8th 9th वसाचे एक बिल्डींग आसा म्हण जाल्यार पोर एक भुरगीं दोगां चड हायस्कुलाची भुरगीं मेळ्ळी आमकां त्या दळा हांवें तांकां खुशी तितले आनी एक इस्काल आपयता थंय वसा म्हळ्यार ना हांव थंय वचना म्हाका हांगाच जायचे हांव तुमत जाय हांव थंय वचना म्हणटात तांकां एक आसता म्हज्या तिस्कार ते हे इस्काल सोडून दुसऱ्या कडेन वचोंक तांकां एक आसता आतां ल्हान भुरगीं पळय ती हांगा वट जावन एक 7th जाल्यार पळय 8th जावच्या बरी एक बिल्डिंगाची वेवस्था जावन दी आनी कालें पुरो सकट मस्त निट्स आसात आनी भुरग्यांक उदकाची बोतल जायची पिवंक उदकाची येना प्युअर वॉटर आनीक बॅग्साक एकल्यान दिता म्हण सांगलां ताचे उपरांत अशे बेजीक निड्स पुरो मस्त जायचे मॅम म्हाका आतां सांगू की बाय पार्टी येना थोडे थोडे म्हाका पोर आमच्या काले बिशॉप्साचे ते हे बुक्स प्रिंट करचे प्रिंटींग प्रेस आहा पळय तांणी इल्ले बुक्स आनीक स्टेशनरी पुरो तांणी धाडले वय कोडियाल बाय प्रेस तांणी धाडले एका दानीन हांव युनिफॉर्माचे हांव दिता म्हण सांगून सांगलां सौराष्ट्राच्यानी 2 जोडी युनिफॉर्म तेंपरा दिले म्हळ्यार आनीक मस्त भुरग्यांक बॅग जायचे आतां युनिफॉर्म इस्कॉलाच्यांनी दिल्ले ते स्टिच करून घालां ताचे पैसे टेलराक पैसे दिवंक कित्याक म्हण सांगल्यार
ते आता टेलर जाऊन दी बांक करतले जाऊन दी आम्ही म्हणू शकतो मला ताण सुदीच पडतो ग्रासांनी पळयचे म्हणतात सगळ्यांक की आमकां पैसे दिवन जायचे पडटा आणि एक म्हळ्यार मेन टीचर जायचे आमकां टिचरां जायचे वय कित्याक म्हळ्यार आतां हांवें म्हज्या पयशांत एकल्या टिचरीक दवरला ताका म्हयन्याक 10,000 त्या टिचरीक काली 1 महिना सुद्धा दिलो सांबाळ हांव चिंता तुम्ही बशी तुमकां आयलो सांबाळ पुरावलेत का म्हाका तुम्ही करता तुमच्या फॅमिली खातीर खाले म्हणे दवरतात गी मॅडम तुम्ही म्हजे नवरो तेन्ना म्हणटा म्हज्या कडेन मस्त पयशे आसल्यार तुका एक आश्रो बांदून दिते हांव कित्याक म्हळ्यार हें आज म्हणून न्ही मॅम पयलें पयलें म्हजी इंत कामां इस्कालांत ल्हान भुरगीं पयलें पुरा फीज फीज आहले पयलें पुरा पयलें आतां फ्री केलां भुरग्यांक टिचरां भायर घालतना फीज बंद म्हणटना खाल्याक भायर घाला म्हणटा फीज बंद म्हणटना हांवें वचून ऑफिसान सांगचें मॅडम ताचें फीज हांव भरतां तूं ताका क्लासीक धाड म्हणून तिणें म्हाका गोजी सगळ्यांचें फीज भरूंक तूं कितें अशें तांकां इल्लें जाय जें तशें म्हणून जावं दे आसून कॅस काडनासतना भुरगीं पुरा आतां पोर आमची भुरगीं इतलीं कॅस काडिनासतना पुरा आयल्यात सगळ्यांक हांवें म्हळें वचून कॅस काड आनी थंय तो केलशी आपणे ताका म्हजे नंबर दिवन धाडचे ना म्हाका तेंच्यान फोन करीचे ताणें हांव ताका गूगल पे करता म्हण कित्याक म्हळ्यार ही मनशां वचून तोंडार पुरो घालतात आनी काले हे पयशे दिले केले जाल्यार पियेले जाल्यार म्हजे कश्टांचे पयशे देखून तांकां गूगल पे करना हांव दिता म्हणून अशें कित्याक म्हळ्यार भुरगीं नीटनेस जायचे इस्कालांत ती पयलें तशें तांचे कॅस काडूंक पयशे दिवचे अशें पुरा करचें देवान दिल्लें आपणें आमी वांटून खायचें आणि आज आमी बांदून दवरनू आनी कितें दवरनू फाल्यां सकाळीं देवा कडच्यान येताना हांव उगतो आसलो तुवें म्हाका पांगरूंक दिलें आनी हांव गरजेवंत आसलो तुवें म्हाका दिलें म्हण जेजू म्हणटाना कितली खुशी जाता आज आमकां देवान दिल्लें आमी वांटून खावचें तितलें आनी म्हजे कडेन भरून पयशे आसा म्हण न्ही हांव दाळे पॉझिटिव्ह हांव लागपा तितलें म्हणचें हांवें कित्याक म्हण सांगल्यार देव म्हणटा देव रीण करिने म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एका हातान दिल्लें तो आनी एका हातान आमकां पाटी दिता म्हणल्यार तें गॅरंटी तशें तुमच्या जिणेंत तुमी इतलें बरेंपण करना आसा टीचर देखून तुमकां एक हांव आमकां समेस आमच्या विक्षका तर्फेन एक व्हडलो सलाम म्हणटा आसतना तुमकां तशें आमच्या विक्षकां कडेन ह्या मुखांतर आमी इचारचें इतलेंत आमी आमचे कडेन पयशे आसात आमकां कोणाक दान दिवंक आमकां बरें मोनी आसा पूण थोडे फावटी कांय जाता गे म्हूण सांगल्यार आमकां खंयसर दिजे म्हणून गोत्तो ना तशें आमची एक एग्जाम्पल आमच्या बोर्डाचें गव्हर्मेंट स्कूल हांगासर आमची गिटार टिचर आसा तशेंच आमच्या कोडयाळांत साबार असलीं इस्कालां आसात जावंक पुरो साबार कडेन गरजेची मनशां आसात जावंक पुरो तसल्या एका इस्कालांक गव्हर्मेंट इस्कालांक जावं दी वा कल्या काश्टांक आमी पळोवन तांकां एक आमचे तोन कितें जाता तें आमी केलें जाल्यार खंडेच देवाचे आशिर्वाद आमचेर पडटली आनी असल्या टिचरांचेर आसचे वोजे येयले मुणे जातले म्हण सांगून हांव खंडेच जावन सांगूंक अपेक्षिता ते टिचर तुमी आज हांगासर आयल्यात पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर येवन तुमी करनासचें एक बरेंपण आमच्या प्रेक्षकांक आमच्या विक्षकांक तुमी सांगलां अशें म्हणटा आसतना तुमकां मुखल्या तुमच्या जिविताक तुमच्या मुखांनी बरो सपनां आसात ह्या भुरग्यांक तुमी काडचे ह्या वावंटीक देव खंडेच प्रतिफळ दितलो म्हणटा आसतना तुमकां आतां ह्या गरजेच्या वेळार थोडे दानी तावन इल्लो हेल्प मेळोन तुमचे त्या भुरग्यांक एक बरी जिणी मेळोन दी म्हणून ह्या मुखांतर हांव अपेक्षिता देखून टिचर लास्टाक तुमचो एक संदेश दिवचो जाल्यार आमच्या विक्षकांक तुमी कितें सांगूंक अशें येता मोगेशानो संदेश इतल्यांच देवान आमकां दिला आमी येता आसतना कितें आसा तें आमी वांटून घेवचें एक बरें मन सगळ्यां कडेन आसा पूण थोड्यांक दिजें म्हूण मन आसता खंयच्या वेळार खंय कोणाक दिजें म्हूण कळनासना आतां मॅडमान म्हणल्या बरी म्हजो एक भरवोसो आनी म्हजी एक चिंता इतल्यांत आमकां कितें आमकां देवान दिलां तें निर्गतिकांक खंय गरजेवंत आसा तांचे कडेन आमी वांटून घेवचो एक अवकाश दिला आमकां देवान म्हणून गव्हर्मेंट आमच्या सांगात आसा गव्हर्मेंट ना म्हणना गव्हर्मेंट आमकां दिलां वय पूण तें मेळटाना लेट जाता ते दमुशेर ह्या भुरग्यांक आमी निराशी जावंक सोडचें नाका हांवें एक ल्हानशें काम हातीन घेतलां काल एक सर्वधर्म प्रार्थना म्हणून म्हज्या इस्कालान केल्लें एक मुस्लीम भाव येवन म्हणटा मॅडम तू एक आमच्या कोडयाळची मदर तेरेसा म्हणालो तो मदर तेरेसा बरी तूं काम करते म्हाका इतली खुशी जाली की एक हिंदू भाव मुस्लीम भाव म्हाका एक मदर तेरेसा म्हणून वलायता जाल्यार निजाय की हांवें थंय इल्लें म्हणी काले म्हज्या तांकी प्रमाणे काम केलां हांव देवाक साक्ष जावन येलें काम करूं म्हाका देवान सकत दिली म्हजें हांव कितेंच करूंक आसाद हांवें न्हय म्हज्या सांगाता सोम्यान रावन हें सोमी चलोवन व्हरता आसा न्हय जाल्यार हें इल्ल्या तेंपांत इतल्या सगळ्या वर्ल्डाक ती न्यूज येयची जाल्यार हें सोम्यान प्रसार केलां कित्याक हांव सोम्याचें बाळ हांव ताचें बाळ आनी तो म्हाका चलयता आनीक म्हज्या भुरगीं ती अनाथ न्हय हाच्या उपरांत तांकां हर एक म्हजो सोमी कोणाच्या काळजांत फेवर घालून त्या भुरग्यांचे कितें निड्स आसा तें फुलफील करतलो आनी हांवें कितें म्हणचें खंयची पुरो वस्त म्हाका जाय खंय वस्तू ती पुरो मेळटा काल्यार हांव सांगता ताणींत म्हाका ती हाडल्यार पावता अशें म्हणून वैगी न्हय आनीक तुमी कशें म्हणून सांगू म्हजे एक नंबर तुमी बरोवन काडून घेया जायत जाल्यार सांगू हांव सांगता लास्टाक आमच्या हातूंत
तर मोगाचे वीक्षकांनो तुमकां एखाद्या वेळा गीता टिचरीक मेळोन तांची इस्काला तुमकां वचोंक जाय वा तिका कले म्हणून तुमचे तावन हेल्प करूंक जाय जाल्यार गीता टिचरीचे नंबर तशेंच तांची इस्कालाचो एड्रेस आमी ह्या व्हिडिओचेर आमी घालतले देखून तुम्ही नोट करून काण घेया गीता टिचरीक तुम्ही संपर्क कर तुमच्या हातांतून कितली तुमकां हेल्प करूंक जाता तुम्ही आमच्या टिचरीक हेल्प करी येता तर गीता मॅडम आमी निमाणे हेच्या पयलें आमी तुमकां एक क्वेश्चन विचारचे जाल्यार आतां ह्या भुरग्यांक तुम्ही केदाळा हाडलें आपूण हाडलें आनी आतां कितले तेंपात तुम्ही तुमकां त्या भुरग्यांक तुम्ही ट्रेन करना आसात आनी तांचे थंय तुम्ही पळयली बदलावण कसली हे आमकां ते सांगशात गे सप्टेंबर गेल्या महिन्याच्या सप्टेंबर 2 भुरगीं जॉईन जाली सप्टेंबरांत या सप्टेंबर ऑक्टोबर 2 एक म्हयनो जालो आणि ती हिंदीची भुरगी आणि ती शिकपाक कितली ताण येयल्यांत गे कित्याक म्हळ्यार तांणी इस्कालाचें तोंड पळयनातली भुरगीं ती इतली ताण येयल्यांत गे एक भुकिल्लो मनीस एक कांय जेवण दितना कशें बका खाता जेवता गे तशें एक हांवें फर्स्ट एक स्लेट दिल्ली बूक दिल्ली इतलें सोबीत करून बरयतात बरोवंक तशें शिकोवना पयलीं हांवें कव्ज पुरो शिकयल्लें तें पुरो वा पुरो बरोवंक कशें इतलें नीटनेस की तांचें बूक तुमी इस्कालाक कोण आयिल्ल्या वेळार पळया आनी इतलें सोबीत बरयतात तितलें मात न्ही आतां भुरगीं 1 2 10 म्हणचेर कन्नडान म्हणटात 1 2 3 10 म्हणचेर म्हणटात ABCD म्हणटात कन्नडांत जय भारत जननी तनुजाते इतलें आपुरबायन 2 लायन्यो म्हणटात कन्नडान ताचे उपरांत नाय मरी पद कन्नडान म्हणटात काल आमच्या प्रोग्रामान ते बरं आयिल्ल्या वेळा ऑडियन्साक कितली खुशी जाली बिहारची भुरगीं म्हण खंडीत कळना ही आमची कन्नडाची म्हणल्यार बरी कळटा म्हणून हे काल 1 महिन्याचें परफॉर्मन्स मॅम हे 1 महिन्याचें परफॉर्मन्स कशें जालां म्हळ्यार 6 म्हयन्याचें परफॉर्मन्स 1 म्हयन्यान आमी केलां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दोगां सांगता टिचर हांवें हेल्पाक दवरलां ती त्या टिचर भुरग्यांचो मस्त मोग करतात आनी बरें शिकयतात हांव तांकां अहलेल्या दिसा अहलेलें शिकाप अशें जायचें म्हणून आमी सांजेर जातना रिव्यू मिटींग करता आनी ती भुरगीं 3 टिचरां बरें करून शिकयतात हांवें म्हळां ती भुरगीं तुमची म्हणून तुम्ही आपणाया म्हजी भुरगीं म्हणून आमी आपणाया सपोज तुमकां कस्ट मारता जाल्यार ती HMची भुरगीं म्हणून चिंतीजे तुमी म्हजी भुरगीं आतां इस्कालान ताका HMची ह्या टिचरीची भुरगीं आयल्यार उरली टिचरां बरोबर कशी आपडटात मोग करतात बरं न्ही तेन्ना एक पेरंटाचे आयल्यार कोणी आपडटात तशें हांवें तांकां म्हळां तुमकां तशें कस्ट जाल्यार ती पुरो म्हजी भुरगीं 55 म्हजी भुरगीं तशें म्हजी भुरगीं म्हणून तुमी स्पेशल केअर काणगेचे आनी स्पेशल करून शिकयचे म्हणून तशें 3 भुरगीं 3 टिचरां एक ल्हानसो भुरगो ताका पुट्टा म्हणा धांवन पुट्टा किट्टा काय नाका त्याच्या नाव काढून आपण एक करचें म्हणून मस्त मोगान पळयतात आनी सकाळटान सांजे म्हणसर आमचो दीस कसो गेलो आमकां कळना आमकां जेवंक फुरसत नातली एक सुरवेर एक 5-6 दीस एक वॉशरूमा वचोंक फुरसत ना एक उदक पिवंक फुरसत ना म्हळ्यार तितलें बिजी आमी त्या भुरग्यांक ही कितलें बरोवंक दितात कितलें सांगतात तितलें करतात मॅम आमकां दिवंक फुरसत ना तीच दिवंक फुरसत ना हे एक विचित्र रितीर हांवें पळयल्लें आनीक आतां आमी एक 8 दिसा उपरांत आमी ते उलोवन पळयलां काल म्हळ्यार हाळे तुवें वॉशरूम येता म्हाकाय सांगाचें तुवें उदक पियेतना म्हाकाय सांगाचें उडाचें काय म्हाका तें कांय न्ही आमी उदक पिवंक म्हणचें आनी ना जाल्यार सकाळटान सांजे म्हणचेर आमची एक उदक ना एक काय म्हळ्यार तितलें आमी बिजी तितलें एक खुशयेचें वातावरण तें शिकपा थंय जातेत आसा विक्षक हांवें तेन्ना म्हणचें तुमी केदाळे तिशीन आयिल्ल्या वेळार या काय आनी आतां काल 21 आमचें स्टार्ट जाता तशें म्हणून केदाळे पुरसत आल्यार कोणी येवची आल्यार येया पळया त्या भुरग्यांक खुशी जाता आनी एक कालें म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक एक नवें उस्तूर म्हणून ना एक तांचें म्हणलें एक नवें आतां हांवें दान कोणा कडेन मागून सेकंड हँड दिल्लें आसा पूण नवी मुस्तायकी म्हणली कतींच ना तांचे कडेन एका भुरग्याक एकल्यान एक आंगल्यान दिल्यार बेजार करनाकात म्हज्या भुरग्यांक हांवें हाडलां वय पूण तांकां बेजीक निड्स जाय जाल्यार मस्त दिवंक म्हजे कडेन ना हांवें आज तुमी पुरो आसात तुमी पुरो आमचे भाव आनी भयण्यो तशें जाल्यार तुमी सगळ्यांनी म्हज्या आया एका बऱ्या कामात तुमी सगळ्यांनी हात दिजे म्हणून विनंती करता अशें इनाम खंडीत आमकां देव फावो करता आनी खंडीत देव आमकां दितलो तो आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां हर एकल्यांक आमकां बेसांवांनी भरतलो सगळ्यांक कोण पुरा बऱ्या मनान आमच्या इस्कालाच्या भुरग्यांक दान दितात कितें करतात तांकां दराळ मपान म्हजो सर्वेस्पोर देव आशिर्वाद दिवन दी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आनी येदोळ कोणें पुरो कितें दिलां वस्तू रुपांनी तांकांय देव आशिर्वाद करून दी आनी म्हाका आनी म्हज्या टिचरांकी आशिर्वाद करून दी म्हज्या इस्काल आशिर्वाद करून दी म्हज्या डिपार्टमेंट आशिर्वाद करून दी म्हणून आनी हे एक विशय सगळ्या संवसाराक प्रसार करचें एक माध्यम आनी जायते माध्यम वो भवानी म्हाका आज सहकार दिला आज सगळ्या संवसाराक ही बरी खबर गेल्या जाल्यार कुडियालची मदर तेरेसा म्हणून नांव येवंक म्हाका देवान फावो केलां जाल्यार हे माध्यम मित्रांनी केल्लीं कामां सगळ्यांक हांव आभार मानता सगळ्यांक सर्वेस्पोर देव
दराळ आशीर्वादाने बरोवन दी म्हणून म्हणजे मागणे देव बरें करूं ना थँक्यू टिचर की आमच्याला इतली बरी उतरां तुमची सुवार्थ प्रसार करचे कित्याक म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक शिकयतना सांगतात तुम्ही तुमच्या जिणेंत सुवार्थ प्रसार करीत जा म्हणून सुवार्थ प्रसार करचे म्हणून सांगल्यार वचून बायबल सगळ्यांक प्रीच करचो न्ही आमच्या करनेंत आमी उतरांनी कितें सांगता ते करनेंत दाखयचे म्हणून सांगून तुमच्या जिणेंत तुमी ते करनासात आनी त्या मुस्लीम भावान तुमकां एक मदर तेरेसा म्हणून सांगले बिलकुल कित्याक म्हणून सांगल्यार मदर तेरेसा येवटी मागोवंक गेल्ल्या वेळार तिच्या तोंडाक तिच्या हातांत कोणी शिंपी उडयल्ल्या वेळार ती म्हणाली काय हे म्हाका जालें म्हज्या भुरग्यांक देखून तुम्ही आता अपील करता आसतना म्हज्या भुरग्यांक म्हण तुमी सांगून आसात ते बरेंपण तुमी दाखोवन आसात मॅडम देखून तुमची ती आशा कितें आसा खंडीत जावन आमचो पळयतलो लोक कित्याक म्हळ्यार आमची मस्त बरी व्ह्युअर्स हांगासर आसात खंडीत जावन तुमची आशा सफळ जातली त्या भुरग्यांक खंडीत जावन बरें भविष्य मेळटलें म्हण सांगून हांव खंडीत जावन येवपाक येता तर मोगाच्या विक्षकानो आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो पसंद जालो जाल्यार दया करून हे एक बरें काम कित्याक आमच्या कार्मेल किरण मिडिया मस्त बरें काम करन आसा कोण बरें साधकां आसा तांकां आपोवन तांच्या जिणेंत एक प्रेरण दिवचें मात्र न्ही तांच्या बऱ्या कामांत आमचो एक हात जोडचे म्हणल्या खातीर आमी हो व्हिडिओ करन आसा देखून टिचरीक आमी सकट सांगाता मेळून हेल्प करया आनी टिचरीक मात्र न्ही टिचर तले सुभार जाणां बरें काम करतले आमच्या समाजांत आसात आमी सगळ्यांनी हाताक हात दिवन काम केलें जाल्यार आमच्या मदें दुखेस्त वा कसलेंच गरजेवंत कोणी आसचो ना म्हणून सांगून म्हजो एक बरवस तर मोगाच्या विक्षकानो हो सेगमेंट आखेर करच्या पयलें आमच्या सांगाता हो व्हिडिओ पळोवन आसतलो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हो व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया मुखार आमी कोणाक पाहिजे तुमच्या मदें कोणी असली साधकां आसात जाल्यार खंडीत जावन तांचे कॉन्टॅक्ट आमकां दिलें जाल्यार तांकां एक आपोवन हांगासर व्हिडिओ करचो भाग आमकां मेळटलें आनी ह्याच वेळार आमचे कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक करा आनी जाता तितल्या लोकांक सांगाता हो व्हिडिओ शेअर करा म्हणून सांगता आसतना समेस्तांक परत हे फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा